सोमारा बीजेपीच्या कोर कमिटीची बसका जाली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानावडे बसकेक हाजीर आशिल्ले। झेडपी वेंचणुके संबंधान खंय पार्टीची ही बसका। हरमल, वेलिंग प्रियोळ आनी कवळे हे तीनूच सीट भाजपान मोगो खातीर सोडल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। आता जिल्हा पंचायत इलेक्शन जरा आता इलेक्शन रिगार्डिंग मीटिंग हय हय झडपीच्या इलेक्शनचा बद्दल आता फुडली तयारी करपा खातीर आमकां आज मिटींग ऑर्गनायझेशन मिटींग आशिल्ली। झेडपीचे आमचे प्रभावित दिल्या न्ही खंयचे मतदारसंघात ते ऑर्गनायझेशन बूथ बी संघटना करपाची बुथाचे बूथ लावपाचे तेच कॅन्डिडेट केन्ना मेरेन कितें डिस्कशन दिवसान एक 4 दीस तरी वतले आमचे डिक्लरेशन जे आसा ते प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेचे ते डिक्लेअर करतले। अजून टेंटेटिव्ह फायनल अशें जावना। एक कार्यकर्त्यां मदीं सुद्दां नवचैतन्य येवचें, नवीन चेहऱ्यांकी वाव दिवचो आणि त्याच बरोबर कार्याक इतल्या वर्सां काम करता तांकांय पोस्ट पावती दिवची हेंय बीन आसा। आणि म्हणून जवळ जवळ 80% कॅन्डिडेट जे आसा ते नवीन आसतले, ते पयलीं म्हणिल्ले ते आतांय मी म्हणटात, जेणे करून उमेद येवपाक जाय खरेखर। काँग्रेसीन झेडपी वेंचणुके खातीर नेमिल्ल्या सिनियर लिडरांच्या हाय लेव्हल समितीची एक बसका दक्षिण गोंयांत सोमारा जाली। ह्या बसकेन गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी बरोबर युतीचेर सकारात्मक चर्चा जाल्या म्हूण सुत्रांकडल्यान कळटा। मजगतीं झेडपीचे वेंचणुके खातीर आपान आपल्या 14 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्या। ह्या सप्तकांत झेडपी वेंचणूक जाहीर जावपाक शकता म्हूण सुत्रां सांगतालीं, मात झेडपी रिझर्वेशनाक आव्हान दिवपी 3 याचिका हायकोर्टांत आशिल्ल्यान वेंचणुकेची अधिसुचोवणी मातशी लांबणेर पडपाक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात।